Argan tuka sumiyan Jesu, hoklam tuka sumiyan Jesu. Jesu Krista de moच्या भाव भयणीनो तुमका आयताराच्या सुवार्तेच्या नियाळाक स्वागत सुस्वागत. आज आमी नियाळूंक येताव पास्काचो 6वो आयतार एप्रिलाची तारीख 30 घडीभर आमी मागया. सर्वेस्पर बापा तुका अर्गा होगळापानी वाखाणी दिता, तुझ्या नावाक हांव महिमा दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्त आयकुंचे वक्ता ह्या सुवार्तेच्या आशिर्वादान तूं आमकां बोर. जे कितें उणें पडलां तें तूं भरती कर दी. ही सुवार्ता आमकां सुटका हाडून दी आनी आशिर्वादान भरून दी म्हूण हांव मागता. हें मागणें आमी करता बापा तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजो उद्देश इतलोच, तुमी आयताराची वाचपां नियाळची आनी आयताराच्या युकारिस्ती बलिदानान क्रियात्मक जावन भाग घेवचें. आयचें पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्य पुस्तकांतलें आवास्वर 2 ओळ 14 तशेंच 30 आनी 57 40 आनी 1. तो व्हड पेद्रू 11 जाणां सांगाता उबो रावलो आनी व्हडल्या ताळ्यान लोकां लागीं अशें उलोवंक लागलो, तर तुमी कुर्सार मारलेल्या त्याच जेजूक देवान सोमी आनी क्रिस्त केलो म्हणून इस्रायलाचे सगळे घराणे दुबावावीण जाणा जावं. ही उतरां आयकतच तांची काळजां शिनलेल्या बरी जाली आनी पेद्रू लागीं आनी हेर धर्मदूत लागीं तांणी अशें विचारलें, भावानो, तर आमी कितें करीचे? तो व्हड पेद्रून तांकां जाप दिली, पातक रडा आनी जिणी बदला आनी तुमचे मदलो हर एकलो आपल्या पातकांचे बोगसाणें जोडच्याक जेजू क्रिस्ताचे नांवी पवित्र स्नान घेवं. तो व्हड तुमकां पवित्र आत्म्याचें देणें मेळटलें, कित्याक तुमकांच म्हणून ही बासवणी केल्या. तुमकां आनी तुमच्या भुरग्यांक आनी पयस आसलेल्या सुमेस्तांक म्हूण ती केल्या. जाका सर्वेस्पर आमचो देव आपोवणें दिता त्या हर एकल्याक म्हूण ती केल्या. ह्या आनी हेर सबार उतरांनी पेद्रून तांकां रुजवात दिवंक पळयलें आनी हे नश्टे संततींत हांव तुमकांच बाचाव करा म्हणून तांकां उलो दिलो. उपरांत ताचें उतर मानून घेतलेल्यांक पवित्र स्नान दिलें. सुमार 3,000 जण त्या दिसा तांच्या मेळांत दाखल जाले. हाचे अंतर्गीत किर्तन 23 श्लोक. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पासवो सोरो मेळटा थंय तो म्हाका विशेव दिता. निशांत उदका सरशी म्हाका तो व्हरता. म्हज्या जिवाक नव्यान घटाय दिता. आपल्या नांवा सरी तो म्हाका नीट वाटेन चलयता. काळोखाच्या बुयेरांतल्यान हांव चलतां तरी कसल्याच वायटाक हांव भियोंचो ना. कित्याक तूं म्हजें सवें आसाय. तुजो दांडो आनी बेत आसा ती म्हाका धैर्य दितात. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. गर्द जेवण म्हज्या दुस्माना वचीर तुवें तयार केलाय. तेलान म्हजें मातें तूं मागताय. म्हजो कोप बरोवन ओमतता. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. खंडीत जावन सगळ्या म्हज्या जिवितांत तुजी दया माया म्हजे सवें आसतली आनी सर्वेस्पराच्या घरी सदांकाळ हांव जियेतलो. सर्वेस्पर म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पेद्रूच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप आवास्वर 2 ओळ 20-25. प्रिती मोगाचेनो, बरें केल्ल्या खातीर तुका जर सोसूंक मेळ्ळें आनी सोंसणीकायेन तुवें तें सोंसलें, तेदुआं जाल्यार देवाक तूं मानवताय. तुमकां आपोवणें मेळ्ळां ह्याच खातीर, कारण तुमचे पासून पयलें क्रिस्तान कश्ट सोंसल्यात. ताच्या मेटांनी तुमी चलच्याक ताणेंच तुमकां देख दिल्या. ताणें कांय पाप आदारलेलें ना आनी ताच्या तोंडांत तावन कसलेंच कपटीपण आयलेलें ना. ताका सोवल्ल्या वेळार ताणें फाटी सोवलें ना. ताका कश्ट येतना ताणें भेस्टायलें ना. बगार नीती प्रकार जर ती करतल्याचे जतनेक आपणाकच ताणें ओपोवन दिलो. आमी पातकाक मोरून पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुरसायिल्ले आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वोवयलीं. ताच्या गळ्या वरवीं तुमी गूण जाल्यात. थोवड पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसली तुमी
आता तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आणि गोवळ्यातही पाठी आयल्यात. उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. हांव बरो गोवडी म्हणटा सोमी. हांव म्हज्या बोकऱ्यांक वळखता आणि तीय म्हाका वळखतात. सर्वेस्पराक जय जय. वांजेल जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभवार्ता. अवस्वर 10 वळ 1 ते 10. त्यावेळी जेजून फारिजेवा लागीं म्हणे, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोठ्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता तो सोर आनी लुटकार. जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्यांचो गोवळी. हाका राखवल दार काडटा. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवांक उलो करन तांकां तो भायर व्हरता. तांकां सकटांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो वेता आनी ताचो ताळो वळखता ते बोकरे ताच्या फाटल्यान वेतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परक्याचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे जावन ते पळोवन धांवतात. जेजू तांकां ही ओपार सांगली, पूण ताणें सांगलेल्याचो तांकां अर्थ जालो ना. देखून जेजू परत्यान म्हणालो, सदस हांव तुमकां सांगता, हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हज्या पयल्यान आयिल्ले सर्व सोर आनी लुटकार, देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार. म्हजे मुखांतर भितर सरता तो शाबीतायेन आसतलो. तो भायर भितर वेतलो, ताका सरवी मेळटलो. सोर येता फकत सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हणून, बरोवन ओमतोच्या मापान मेळो म्हणून. जेजू क्रिस्त ते मोगाच्या भावा भयणीनो, जेजू बरो गोवळी ताच्या विशयात आज आमकां आयकूंक मेळटा. म्हणून हे सगळ्या वाचपांत एक उतर आमच्या काळजाक लागचें आसलें. तें जावन आसा जुवोचो वांजेल अवस्वर 10 वळ 10. सोर येता फकत सोरूंक. सोर येता जिवेशी मारूंक. सोर येता विबाड करूंक. पळया, ही इस्रायल परजा कितली कश्टली. आनी जेजू सुकोवन गेल्ल्या असलेल्या लोकां खातीर तो आयिल्लो आनी विशेष मापान इस्रायल परजे खातीर तो आयिल्लो. एब्रेव बरयल्ल्या पत्रांत आमकां आयकूंक मेळटा, पयलो अवस्वर वळ 1 ते 3. देव विविध रितींनी साबार रुपांनी तो उलयलो. जोबरो ह्या धर्तेराच्या हर एका वस्तूंनी, वाऱ्या रुपार, उज्या रुपार, जगलणे गडगड्या रुपार, हे सगळें आमकां आयकूंक मेळटा. ताचे उपरांत इस्रायल परजेक एका खांब्या रुपार तांच्या सांगाता तो आसलो. तांकां उजवाड दिवंक आनी एका सायडीन काडोवंक हाडूंक. आनी तशेंच निमाण्या दिसा तो आपल्या पुता मोरिफात उलयलो. कित्याक सलवासाव असो वेळ आयिल्लो. तें सलवासाव बापान आमकां दिल्लें. जेजू मोरिफात उगडापें जालें. आनी खंय मोइशेक देवान सांगलें, हांव आसुल्लो जावन आसा, आय एम हू आय एम. आनी तो आसुल्लो जावन आसा आज जेजू रुपी आमकां ह्या संवसारांत पळोवंक, आयकूंक आनी तो दिश्टी पडटा. मोगोशनो, त्या खातीर जेजूची उतरां तुमी आयकल्यार तो जुवांच्या वाद्यालान 14व्या वस्वरान सांगता, हांवूंसु सत, हांवूंसु वाट, हांवूंसु जिवीत. जुवांव 11व्या वस्वरान सांगता, हांवूंसु पुनर्जीवनपण आनी जीव. आनी आज आमकां आयकूंक मेळटा, हांव बोकऱ्यांचें दार आनी हांवूंसु तें दार. जेजू मोरिफात आमकां सलवासांव. जेजू मोरिफात आमकां सुडका. जेजू मोरिफात आमकां आशिर्वाद. जेजू मोरिफात आमी बापा लागीं एक जावंक साद आसा. सोर म्हळ्यार कोण? फटीचो आत्मो सोर, देवसार ह्या सैतान. सोर कित्याक येता? फकत तो येता सोरूंक. कितें सोरता? भोक्तीपण तुजें तें आसलें,
भावार्थ तुझे हें आसलें, मागणें जिवी तुजें थंय आसलें, सुवार्थेचो मोग ह्या बायबल तुवें वाचचें तुजें थंय आसलें. हें सकट तो सोरता. सोरून कितें करता? जिवेशी मारता. म्हळ्यार अर्थ कितें? तुका आत्मीक रुपी तो लगड काडटा, आत्मीक तुजी मरण हाडटा. आज कितलेशे जण आत्मीक रुपी मेल्यांत. संवसारांत ती वयल्या वयल्या हुद्द्यार कामांनी आसूंक पुरो, पूण सल्वासमाच्या वाटेर खंय आसात. कितलीशीं जाणां मिसाक येतात, कितलीशीं जाणां घरा मागणें करतात, कितलीशीं जाणां देवाचें उतर वासिनात, कितलेशा जाणांक क्रिस्ताची वळख सुना, वळख आसोरी वळख नासलेले बरी आळशी जावन जिवनची ह्या संवसारांत आसा. जोंबरो गांवांत परगांवांत वचून ती सेटल जाली, तांचे इल्लो भावार्थ उरलो. पूण ह्या आधुनीक संवसारांत वाडची भुरगीं आज आवय बापायचे मागणें, ह्या आवय बापायक ती आयकनात. म्हाका भाव भयणीनो, सोर कोण? ही सोर आधुनीक आता, ही सोर सोशल नेटवर्क, हे सोर जोंबरो आज आमकां देवाक कशें पयस व्हरच्यो, वायट वडण्यो, वायट सवयो, हे सकट आज आमकां बादाक करता. आज मोगाचे भाव भयणीनो, आमचें जिवीत आमकां बॅलन्स करूंक जायना. खंयगी कितेंगी चड हें घडलां, इम्बॅलन्स जाते आसा. आनी त्या खातीर ही वाचपां आमकां सतासो आत्मो, सतासो उजवाड दिता. त्या खातीर एक आयतार ही 3 वाचपां आनी थंय आमकां अंतर्गीत आसा. कित्याक आमी सताच्या वाटेन समक जाय, सताच्या वाटेन चल जाय, सताक आमी साक्ष दी जाय. जेजू जुवांच्या वांजेल्यांत 8व्या आवास्वारांत 31 वळीन सांगता, तुमी म्हजे खरेशी सतल्यात केदाळा, तुमी म्हज्या उतरांक काल जावन चल्ल्यात. उतरांक काल जावन चल्ल्यार खरेशी सतल्यात. खरेशी सतल्यात कशें? देवाचें उतर तुमकां सतकळीत जातलें, जेजू विशयान कळीत जातलें, आनी सत तुमकां सुडका दितले. आज बरो गवळी तो सतासो गवळी, बरो गवळी तो आशिर्वादाचो गवळी, बरो गवळी कुरपेचो गवळी. त्या खातीर आज आमकां ही एक ओपार जेजू सांगते आसा. पण आमी ह्या ओपारे वयर आमी नियाळ करया. त्या वेळी जेजून फारिजेवा लागीं म्हळें, सतत हांव तुमकां सांगता, जो कोण बोकऱ्यांच्या गोट्याक दारांतल्यान भितर सरनासतना दुसरेच वाटेन वयर सोडून येता, तो सोर आनी लुडकार. दार म्हळ्यार कितें? दार म्हळ्यार जेजू. जेजूक समजोवचें. जेजूचें उतर ह्या पवित्र सभेच्या आमकां दिल्ल्या धर्मोपदेशा प्रमाणे, म्हळ्यार दोतोरणी प्रमाणे, आनी तशेंच पवित्र सभेन आमकां दिल्ली जाणवाय आनी उसवाडा प्रमाणे आमी भियेन आसतना ह्या फाटल्या दारांतल्यान बागलांत थोडे येतात, सोरूंक येतात हिंडाक. जो आज मस्त ग्रूप आयल्यात ह्या संवसारांत, सुमार डिनॉमिनेशन्स आयल्यात, आमकां ओडून व्हरतात. तो सांगता पळया, जो कोण दारांतल्यान भितर सरता तो बोकऱ्याचो गवळी. पळय, गवळ्याचो हिंड आसता, सोराचें काम स्वच्छें. तो कितें करता? एक हिंडांतले एकल्याक चोरून व्हरता. पूण गवळी तो दारांतल्यान धैर्यान येता. तर आज तुमी कथोलीक, धैर्याचे कथोलीक जाया, केला बियेचे कथोलीक न्हय. आज कितलीशीं जाण कथोलीक सभेत आसून दोन पांय दवरून आसात, हांगाय आसात आनी एका सायडीनी आसात. तशें करूंक जायना आमी. देवाक हर एक सत कळीत आसा. सत तुमकां सुडका दिता, सताच्या आत्म्यात येता. तुम्ही सुडका म्हणून सोसून परतून रेवड केल्ल्या ह्या संवसाराच्या आशे खातीर, दौलते खातीर, बुलोवड्या खातीर गुलाम जावन जिये नाकात. बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. पळय, गवळी बोकऱ्यांच्या दारवाट्यांतल्यान येता, बोकरे ताच्या ताळ्याक कान दितात. जेजू आमकां कान दिता. जेजू आमचे मागणे आयकता. त्या खातीर आमी पवित्र सभेन सांगाता मेळून युकरिस्ती बलिदान व्हरते श्रेष्ठ मागणे हर एका ह्या संवसारांत तें भेटोवन आसाव आमी. कित्याक त्या मागण्याद्वारे जेजूचो अनुभव आमकां जाता. मात्र न्ही, ते युकरिस्तांत जेजूक आमी पळयता, जेजूक आमी स्विकार करता आनी आमच्या आत्मीक वाटेन आमी जैतवन जाता. बोकरे ताच्या ताळ्याक खाण दितात. आपल्या बोकऱ्यांक तांच्या नांवान उलो कर, तांकां तो भायर व्हरता. म्हळ्यार देवाक आमची हरएकल्याची नांवां कळीत आसात. जेजूकी हरएकल्याची नांवां कळीत आसात. कित्याक तो देवाचो पोतू ह्या भगवंत त्रिनादीचो दुसरो जण.
तांकां सगळ्यांक भायर काडटस तांच्या फुडल्यान तो येता आनी ताचो ताळो वळखतात. पळया उरले आमी पुरो गोरवां आंबुडटात आमी मुखार वचना फाटल्यान आंबडीचे ते वाट धरून येतात. कितेंय जावं दी पूण गोवळी कशें की म्हळ्यार या बोकरे कशें की म्हळ्यार गोवळी मुखार येतना गोवळ्याचेर नदर घालता. अर्थ कितें? आज आमचो गोवळी जिजू ताचेर नदर घाला तुमची मुखां म्हणा परजळटली लजेंतीके दीस बावची नांत. किर्तन 30 आनी 4 वळ 5 ताचेर नदर घाला. कोणाचेर नदर घालूंक वचनाकात. मगचे भाव भयणीनो ताचेर त्या खातीर गोवळ्याचेर आज आमची सगळी पवित्र सभा कातोलीक पवित्र सभा आमी जेजूचेर नदर घालून आसा. केवळ जेजूचेर उरले पंगडाचे भावी घाल ते आसात. आमी सादांतले संवाद करण एका त्या भावार्थान जिवूंक आमी प्रयत्न करते आसा. पूण ती नदर घाल्या उपरांत क्रिस्तान सांगल्या प्रमाणे क्रिस्ताच्या नेमा प्रमाणे आमी जिवूंक आसा. आमकां जाय जाल्ल्या प्रमाणे आमी जिवूंक क्रिस्तांव या कातोलीक न्ही. त्या खातीर आमकां आनी दुसऱ्या पंगडाक मस्त एक ताफावत आसा, व्यत्यास आसा. तो कितें करता? तांच्या फुडल्यान तो येता, तो आमकां वाट चलयता. आमच्या कश्टांक त्या वेळार तो सांगता आसा. एक फावटी सबार जाणांनी आयकल्ली एक ल्हान गणित ते एकलो बरयता तो केदाळे ताचें जिवीत या दर्याच्या देगेर जियेतलो. ताचें घर थंय आसलें. तेव्हा समजतो मोग ताका जेजू समजतो मोग ताका. त्या खातीर हर एक फावटी तो मागण्या करतना तो पळयता थंय 4 मेटां 4 मेटां कोणाची म्हळ्यार ताका कळीत आसले मागण्या करतना बायबल वाचतना मागतना दिसना जाल्यार म्हजे सांगता देवाची मेठां ताची 2 आनी जेजूची 2 भारी कुशन आसलो. आनी ताका इल्ले कश्ट आयले. कश्ट आयल्या उपरांत तो बरादीक ती मेटां घालून सोलो लागलो आनी सोलोन फाटीं पळोवन पळयतना ताका 2च मेटां दिसतात. आनी तो देवा लागीं अशें मागता. जेजू लागीं म्हणटा सोम्या हांव संतोशान आसतना समाधान नासतना तूं म्हजे ओटो असो पळय 4 मेटां आसा ती म्हळ्यार 2 म्हजी 2 तुजी. आतां सोम्या हांव एकसुरो निराशीत आनी म्हाका कोणीय नात म्हूण भोगतना 2च मेटां ती म्हजीच मेटां म्हूण हांव चिंता. देव जाप दिवन सांगता क्रिस्त ताका सांगता बाबा ती तुजी मेटां न्ही. तूं निराशपणांत आसतना तूं दुखीत कधी बेजाऱ्यान आसतना कोणी ना म्हूण चिंतून आसतना तुका हांवें म्हज्या भुजाचेर उखलून हांव सारला. म्हळ्यार तुका म्हज्या भुजांचेर उखलून हांव सारला म्हळ्यार आमचो देव आमकां उखलून धरता. आमचो देव आमकां राखता सांबाळटा पोसता. त्या खातीर हांगा पळय तो फुडल्यान येता आनी ताचो ताळो वळखता. ते बोकरे ताच्या फाटल्यान येता. ताका गरजेचे ताचो ताळो ओळखुवचे. ताचो ताळो कशें ओळखुवचे? जावं बरी स्वर्त हांव दिता ताचो ताळो, आजी उतरां ताचो ताळो, वांजेल ताचो ताळो. ताचो ताळो आमी हर एक फावटी वासी जाय त्या ताळ्यान आमकां सुडका आसा. फुडल्यान येता आनी ताचो ताळो वळखता. ते बोकरे ताच्या फाटल्यान येतात. परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. ते परकेचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळून धांवतात. पण परकेचो ताळो ते वळखनात. आज आमी क्रिस्ताचो ताळो पवित्र सभा ताची कोडू आनी तसो मुकुटू ताच्या कुडींत आमी जियेता. आमी ताका वळखता. पूण परक्यान आमच्या जिवितांत आमचो भावार्थ पाड करूंक आज सबार फावटी हांव पळयता थोड्या आवयो येवन आमचो धर्म सोडून म्हजो पूत गेला, म्हजे धूव गेला, त्या सधर्मान गेल्यान ती कातोलीक भावार्थ सोडून गेल्यान. म्हज्या परक्या फाटल्यान ते बिलकुल वचनात. परक्या फाटल्यान केदाळा धांवतात. मनीस मोगाचो अर्थ कळनातल्या वेळार, देवाच्या मोगाचो खरो अर्थ कळनातल्या वेळार, मागण्यान बुडवून नातल्या वेळार, देवाच्या उतरान गुंडाळन नातल्या वेळार ती सोडून परक्या फाटल्यान येतात. परक्या फाटल्यान गेल्ली संतोशान समाधानान जियेतात म्हणल्यार कसलीच गॅरंटी ना. त्या खातीर मोगाचे भाव भयणीनो आमी कितें करता ते आमच्या सुमयाक दुखोवचें न्ही, देवाक दुखोवचें न्ही. परकेचो ताळो वळखनात जाल्ल्यान ताचे तावन ते पळून धांवतात. जेजू तांकां येवपार सांगली पूण ताणें सांगलेलें सो तांकां अर्थ जालो ना. आज आमी कोणाचो ताळो आयकता? वॉट्सॅपार मेसेजीचो ताळो, फेसबुकान फ्रेंडशिपाचो ताळो.
जावंक पुरो ह्या सोशल माध्यमांनी इंस्टाग्राम म्हजे फॉलोवर आनी आज कितें एक ल्हान व्हिडिओ करता हांवें घालचे आनी म्हाका कितें रील्स आसो दी कितें करतात पूण ताचेर आमची पयली नदर न्ही, क्रिस्ताचेर. आमची पयली सोबाई आमकां स्वर्गाक व्हरिना. आमचें बोरेंपण, आमचें काळीज, आमचें बरें काम आमकां स्वर्गाक व्हरता. देखून जेजू परत्यान तांकां म्हणलो, सतत हांव तुमकां सांगता हांव बोकऱ्यांचें दार. म्हजे पयले आयिल्ले सोर आनी लुटकार म्हळ्यार सुमार जाण ते म्हणूंक लागले तुमकां सल्वासो मेळटा. तुम्ही बायबल वाचल्यार कळटा सुमार जण मंत्रवादी जादूगार सकट आसले, आपुणूच क्रिस्त म्हणून आसले, पूण ते कोणी न्ही. ते कोण? ते सोर आनी लुटकार. म्हजे विशयान सांगूंक येयल्ले कोण ते? आमचे पुर्वज अब्राहम, इसाक, जेकोबो, मोइशे, आरोनो, दावीद हे सकट राई आनी प्रवाद्या मरिफात हांव उलयलां तुमच्या लागीं. त्या खातीर एम्माऊ वाटेर आदल्या इतरा आयकलो वांचेल जेजू तांकां देवाचें उतर पवित्र सल्लो तांकां कळीत करता. मोइशेंत हांव धरलें ताचे विशयान बरयलें तो सांगता. तर आज आमी कितें कितें वाचच्या की जेजू विशयान कितें सुवार्थ्यान बरयलां, सोदना करतना वाचतना आमकां आशिर्वाद आनी बेसांव मेळटा. त्या खातीर म्हजे पयलीं आयिल्ले सोर आनी लुटकार देखून बोकऱ्यांनी तांकां गुमान करूंक ना. हांवूच तें दार, आय एम द डोर. म्हजे मुखांत भितर सरता तो शाबितायेन आसतलो, तो भायर भितर वेतलो, ताका सर्वी मेळटलो. म्हळ्यार म्हजे सांगत आसतलो तो शाबितायेन आसतलो म्हज्या मुखांत. त्याच जेजू वरवीं कोण येता तो शाबितायेन आसतलो, तो भायर भितर वेतलो, ताका सर्वी मेळटलो म्हळ्यार कृपा, साक्रामेंताची कृपाय मेळटली. हे सकट देवाक आज आमकां पळय साक्रामेंतांत वरी तुजी कृपा मेळटा. कितलींशीं जाणां साक्रामेंतान ना, साक्रामेंतान जियेनात. सोर येता पळय, हे सोर कित्याक येता? सैतान कित्याक येता? देव सार कित्याक येता? सोरूंक, जिवेशी मारूंक आनी विबाड करूंक. आज कितलेशे जिवीत विबाड जाल्या. हांव आयलां तांकां जिवीत मेळो म्हूण, बरोवन तुमच्या मापान तें मेळो म्हूण. सो देव आमकां जिवीत दिता, इस्वर्त आमकां जिवीत दिता. त्या खातीर जेजू सांगता तान येयल्ल्यान म्हजे सरशे येया, वाचून वयतल्यान म्हजे सरशे येया, कश्ट येतल्यान म्हजे सरशे येया. जो मातेव 11:28 आनी तशेंच जुआंव 6:30-7 म्हणजे सरशे येयल्याक हांव केदीच पयस करिना. जुआंव 7:30-7 तान येयलो म्हजे सरशे येवन दी, म्हजे तोंड पिवन दी. इसाया प्रवादी हेंच सांगता. जेजू थंय हें सकट संपूर्ण जाता. हाच्या पयल्या वाचपांत आमी धर्मदूताच्या कृत्यांत आयकल्लें देवान जेजूक क्रिस्त, सोम्या जेजू क्रिस्त म्हणून नेमला. त्या खातीर पेद्रूचें एक प्रवाचन विशयान आमी आयकलें आनी पेद्रूचें प्रवाचन पवित्रत्म्यान बरलेलें प्रवाचन ताच्या काळजाक लागलें आनी सबार जाण बाचाव्याच्या वाट्याक आयले. 3000 जण तांच्या सांगाता मेळ्ळे. म्हळ्यार तांचे थंय क्रिस्तोचो स्पिरीट भावार्थ तांकां देणें जावन देवान दिलें. आनी हेचें आमी अंतर्गीत गायलें, सोमी म्हजो गोवळी कांयच म्हाका उणें ना. दाविदान गायलेलें किर्तन आमच्या जिवितांत आमी केदाळय, कित्याक सोमी आमकां सोडिना, सोमी आमकां सांडिना, सोमी आमकां सरयता, सोमी आमच्या सांगात आसा. म्हळ्यार 24 hours 365 days जेजू आमच्या सांगात आसा. आनी तशें जावन आमकां दुसऱ्या वाचपांत पेद्रू सांगता तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या गोवळ्याशी फाटी आयल्यात. केवळ कुडीच्या संतोशा खातीर न्ही, आत्म्याच्या गोवळ्याच्या खातीर फाटी आयल्यात. क्रिस्तान कितें सोंसलें, कोणा खातीर सोंसलें? आनी तो सांगता पळया, आमी पातकाक मरून पवित्रपणाक जिवोवचे खातीर कुरसायलेल्या आपल्या कुडीन ताणें आमची पातकां वयली. तर आमी मुखार पातकी न्ही, आमची पातकां तो बरो गोवळी. त्या खातीर मोगाच्या भावा, मोगाच्या भयणी पातकी जिवितांत जिये नाका. सांड फाटये पास्कसो काळ पुदार जिवनपणाच्या कृपेन तूं बरो. ताच्या गाया वरवीं तुमी गूण जाल्यात. आमकां सबार गाय आसात जावं पुरो, पूण तो गूण करता. तवळ पर्यंत वाट चुकोवन गेल्ल्या बोकऱ्या बरी आसली तुमी आतां तुमच्या आत्म्याच्या राखण्या आनी गोवळ्या थंय फाटी आयल्यात. आमकां हे बरो गोवळी आसा आनी त्या गोवळ्याची
हिंड जावन त्या गोळ्याच्या मोगान त्या गोळ्याच्या मेठान त्या गोळ्याची स्वार्थ ऐकून आम्ही जिवया आणि तोच गोवळी बरो गोवळी सोमी जेजू क्रिस्त तो आमकां आशिर्वादीत करून दी म्हणून मागया. सर्वीस पूर्व बाबा तुका अर्घ मंगळापणी वाखाणी दिता. आयच्या दिसा तुजी सुवार्थ हांवें प्रगट केल्या. ही सुवार्थ लोकांक पेकोवन हाडून दी, आशिर्वाद हाडून दी, बेसांव हाडून दी. आज बऱ्या गोळ्याचो तळो आयकनासतनाच्या लोकांची कानां काळजां मनां उगड. जेजू तुवें हाडलेलें तें साल्वासांव एक्सेप्ट म्हणजे स्वीकार करूंक हर एकल्याची काळजां मनां तूं तयार करूंक शकताय. तुजे पवित्र आत्म्या भरपूर मोपान धाड. पुनर्जीवन म्हणजे करपा तांकां परिवर्तन हाडून दी. ही म्हणजे सुवार्थ आयकोवची गांवांत परगांवांत हर एकल्याचें तुजे आशिर्वाद देवून येवं दी. तांचे आटे विटे घराणे तांचे मागणे तूं आयक. विशेष बाबा तुजी सकत सगळ्या संवसाराचेर 700 crores लोकांचेर भारत गांवाचेर गांवांत परगांवांत म्हजे कडेन व्हॉट्सअप ईमेल फेसबुकान मागण्या विचारलेली हर एकल्याचें देवून येवं दी. सोम्या जेजू तुझ्या नावान कुरडे पडोवन दीत, तोटे सोलो दीत, मोने उलोवन दीत, बेरे आयको दीत, हरिगर गुण जावन दीत. कॅन्सर तसली मरणांतीक पिडा या HIV एड्स या कसली मरणांतीक पिड्याक वळाक जाल्या आता तांकां तूं गुण कर. सोम्या बऱ्या गोळ्या तू आयले जीव दिवच्या खातीर भरपूर बाबा जीव दिवच्या खातीर ही स्वार्थ जिवांत बरोवन दी. हर एकली आयकोची बोवगोड अभिषेक जावन दिता. आनी ह्या तरेचे दिसा त्याच युकारिस्तांत वांटेली जाताना तांकां कृपेन बोर आशिर्वादान बोर टच देम लॉर्ड, नॉट देम लॉर्ड, हील देम लॉर्ड. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां जैत, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां भलायकी, जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां सुडका घोशीत करता. मी मागया विशेष बाबान आमच्या कर्नाटकाच्या 224 कॉन्स्टिट्युएन्सी खातीर विधानसभा क्षेत्रा खातीर आनी असलचे एलिसांव हर एका पार्टीच्या मुखेली खातीर आमी मागया. 224 कॉन्स्टिट्युएन्सींत रावल्या उमेदवारा खातीर आमी मागया. देवा कळी तसा स्वताचो आत्मो काम करून दी. फोटकिरे मोसोरू हागे जिद्द या विभाजक आत्मे मतांतले आत्मे तशेंच भयोत्पादन उत्पन्न करचे आत्मे देवा तूं पयस कर. ह्या दिसांनी कॉन्स्टिट्युएन्सीन तांणी प्रचार करताना जिबेन बोरी उतरां तांणी उलोवचें बरी कर. जिबेचेर नियंत्रण देवून येवं दी. हर एका पॉलिटिशियन्स जिबो जेजू तुज्या रक्तान उतरां नांवान आशिर्वादीत कर. प्रवादान दिल्ल्या बरी देणे तांकां तूं दी. बरें बोड ताच्या काळजांत देवून येवं दी. जेजू तुज्या नांवान मे 10 तारखेर चलचे एलिसांव बऱ्या तरान कितेंच प्रॉब्लेम नासतना चलो दी. आनी त्या जाग्यार बरे उमेदवार विंचून येवं दीत. आनी 13 तारखेर तुवें कसलोय गव्हर्मेंट तूं आमकां दिताय. कित्याक अधिकार तुजे थावन येतात म्हूण आमी फाटी येता. आमी मागता सोम्या आमी हर एकली सांगाता म्हणून हर एक दीस आमच्या तेरसान मागया. मागणें देव आयकता, ग्राणे देव आयकता. सोर येता सोरूंक लुटूंक नाश करूं पूण हांवें जीव दिवचे खातीर भरपूर मोपान जीव दिवचे खातीर त्या जिवान सतान आत्म्यान आमकां बरोवन दी म्हणून आमी मागया. आमेन. बापू फ्रँकलिन सोजो शोमो गादी एसिसा म्हजे खातीर म्हज्या सुवार्थेच्या मिसावां खातीर विशेष मापान मागा आनी साद जाता तितल्या लोकांक हो संदेश तुमी प्रसार करा. देव बरें करूं.